हांव सगळ्या पणजेकारांक सांगताय बी आनी रिक्वेस्टूय करता की तेंच्यांनी आतां न्यू सिवरेज कनेक्शन बेगिनात बेगीन घेवपाची गरज आसा, जेणे करून आमकां ओल्ड सिवरेजीची पायपलायन ही स्टॉप करपाक जाय आनी मेन गटारांनी जी मेन सिवरेजीची पायपलायन जो पर्यंत आमी काडिना तो पर्यंत कंप्लिटली आमी जें म्हणटा उदीक चॉकअप जावपाचें काम जें आसा हें बंद जावचें ना. कारण आतांची सिवरेज जी पायपलायन घातल्या ही व्हडल्यो पायपलायन घातल्या आनी त्यो रोडाच्या पोना घातलेल्यो आसा आनी गटारां थोडीशीं वयर आसा. त्या खातीर पणजेकारांनी बी सहकार्य करून आत्तां आमी आयडेंटिफाय केल्या त्या प्रमाणे सांतिनेजच्या एका नाल्यान 58 जाणांनी सिवेज सोडटा आमी आयडेंटिफाय केलां. पार्सेकाराक आत्तां सांगलां CCBच्या इंजिनियराक 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी जर सिवेजीचें कनेक्शन घेतलें ना तांची लायट आनी उदक आमी कट करतले. लोकांनी म्हणजे आतां आमी पळयताले की बरेचशे फावटी आपल्या हाडून पोना नालो आसा म्हणून पायप भितर सोडून दिवप ही रॉंग सिस्टम आसा. पणजेंत जर क्लिनिनेस मेंटेन दवरतले आसत जाल्यार कमर्शियल शॉप्स आनी रावता त्या लोकांनी बिल्डर्स हांच्यांनी सहकार्य करचें पडटलें. हांच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें हाजी आमी अपेक्षा करता.